तारीख 28 आम्ही ज्या जाग्यार उबे आहा ही बाकियाची प्रॉपर्टी आणि ह्या जाग्याचेर सदांच वर्सा वरस आमच्या नोवेनाच्या टायमार पार्किंगाक उजार करता जागो. पार्किंगाक उजार करता म्हणून आनी जागो खूब म्हत्वाचो. पूण आमी आयज कितें पळयता हिंगासर आतां फाटले कंटिन्यू आमी 7-8 दीस जाले ह्या जाग्याचेर आमी येवन इन्स्पेक्ट करता आनी इन्स्पेक्ट जे केलां पळय तें आमी परत जाग्याचेर हिंगा कितें प्रकरणां जी चल्ल्या पळय तें आमी सांगूंक प्रयत्न करता. तुमकां खबर आसा हिंगासर गार्बेजीक लागून तेंच्यांनी गार्बेजीक लागून कोणें हें कॉमेंट्स केलां खबर ना. पंचायत म्हणटा आपल्याक खबर ना. गार्बेजीक लागून हिंगासर एक येदो व्हडलो फोंडकूल मारला 10x3 आनी तेजो डेप्थ ऑलमोस्ट 4 मिटरांचो डेप्थ आहा आनी हो डेप्थ कावर केला ऑलमोस्ट 3 मिटरांनी डेप्थ कावर केल्लो गार्बेज कावर केल्ली आसा. इतली गार्बेज हिंगासर घातलेली आहा उबो रावतना न्हू वास येता आनी हो वास इतल्या पयस येता ऑलमोस्ट आतां आमी येता तेन्ना ऑलमोस्ट 700 मिटर फुडें पासून हो वास येता आनी हो 700 मिटर म्हणून आनी सारकी आमच्या बाजिलिकाक तेंकलेलो आहा. ह्या जाग्याचेर ह्या इतल्या लागीं वास मारता हो जो ट्युरिस्टांक पासून इतलो इम्पॅक्ट पडटलो. ट्युरिस्टांक पडटलो तो पडटलो आमचे सरावंडींग लोकल्स जे आहा तांकां पासून हो इम्पॅक्ट पडटलो. कित्याक लागून बेजिकली दुयेंसांक लागून हे हेजेर दुयेंस जावपाक न्हू भरपूर पॉसिबिलिटी आहा. हिंगासर उबो रावतलो जाल्यार कंटिन्यू फॉर 2 मिनट्स यू कॅनॉट स्टँड इतलो वास मारता हिंगासर. आमचो एकूच रिक्वेस्ट हे भाशेन करचें न्हू. हे त्रास हे आमकांच न्हू हे सगल्यांक त्रास आनी ह्या हितून हे भाशेन ट्युरिस्ट येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. हाका लागून हेच आमी फुडें व्हरपाक लागून ना करपाक लागून आमी 2 तारखेर सत्याग्रह दवरलेलो आहा. आमी जो बाजिलिका कडेन 10 वरांचेर सगल्यांक उलो केल्लो आहा. मागता तुमचे थंय एटेंड करपाक आनी आमकां सांगात दिवपाक. देव बरें करूं. हो सत्याग्रह कितल्या टायमाचो आसतलो? होय हो सत्याग्रह सांगला ते भाशेन 21 वरांक दवरलात आमी 10 ते 11 पासून आसतलो. आनी हो सुरवात सुरवात आमी बाजिलिका कडेन कॉमर्स करतल्यात. बाजिलिकासान आमी आमचे गांधी सर्कल आहा थिंगासर पासून आमी पावयतले आनी उरलेले आहा पळय ते फुडें थिंगासर आमची सोंपयतले. तूं गोंयच्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता? गोंयच्या लोकांक एकूच उलो जितले पावट हे भाशेन कितें दिसता जाग्याचेर अलर्ट जाया आनी उलो मारलेले पावट तुमचो तेंको दिया. हो गार्बेज उडयला त्या वासान आमच्या मिसाक बी येवपाचो लोक तुका कमी जातलो दिसता? डेफिनेटली जातलो. आयज आमी पळयतात आतां ह्या जाग्याचेर आतां ओल्ड गोवा म्हणलें म्हणून आनी आमकां आतां नियरस्ट आमचे दुसरे विलेजी म्हणटा पळय त्यो सेंट पिटर्स. ही सेंट पिटर्स हार्डली एनी मिटर्स आहा हिंगाच्यान. सेंट पिटर्साची आयची आमी पॅरिशनर पळयतले जाल्यार लेस दॅन इतली देंवत आहा. आजार आहलेले आयज तेजे पॅरिशनर 350 जावन गेल्ली आहा. कित्या कारणाक लागून हेच भाशेन हाका लागून न्हू हे भाशेन असले ल्हान जे नाका जाल्ले करप ते बंद करपाक चुकीचें. बंद करपाची गरज. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.